बुधवारा रामनगर बेतीच्या रामसीता मंदिराचो 21वा वर्धापन दीस मनयलो। देवस्थानात कोविडा संदर्भातल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून भक्तांनी राम मंदिरात सेवा केली। आरती प्रसाद जालो। RDX गोवा खातीर रामनगरच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमचो रामसीता मंदिर रामनगर बेतीन हांगा ह्या देवळाचो वर्धापन दीस आमी सेलिब्रेट करता, साजरो करता। ताका लागून सगळे गांवांतले लोक तशेंच कमिटी मेंबर तशेंच सगळे यूथ आसा जे गांवचे ते सारके उमेदीन येवन सारके उत्साहान काम करून तेणेन बरो आयज प्रोग्राम घडयल्लो आसा। आयज आनी फाल्यां तसोच हो प्रोग्राम चालू आसतलो। आयज रातचो प्रोग्राम नाटकां आसा, तशेंच फाल्यां नाटकां आसा। हो गांव रातची दिवजाय आसा म्हणून हो प्रोग्राम कोविडाक लागून खूब टायम जालो। सगळे लोक म्हणजे अशे कुसळून पडलेले, तांकां आयज हो एक उमेदीचो क्षण आसा आनी हो आमी सेलिब्रेट करता आसतना हांगा सोशल डिस्टन्सींग आनी कोवीड अवॉयड करपाक लागून जितले प्रिकॉशन्स आसा ते कमिटीन घेतलेले आसा। म्हणून तुमी आयज पयला आसतलें की सगळे लोकांनी येवन हो उत्सवाचो प्रोग्राम आयज हांगा बऱ्या भशेन रामनगर बेतीन राम मंदिर हांगा सेलिब्रेट केला। आयज आमचो 21वा वाडदिवस रामनगर सीता मंदिराचो। हो 21वा वाडदीस नंबरा खातीर 21वा वाडदीस करपाक आमच्या प्रेसिडेंटान बाब हिबास गारुडी केशव गारुडी हाणें खूब प्रयत्न केला आनी ताणें इतली शोभा हाडलेली आहा। ताजे मेंबर जे इतले आसा ते सगळे ताका सपोर्ट करता आनी हांव देवा कडेन मागता हे वर्सान वर्स इतल्या मेंबरांनी ताका सपोर्ट करचो आनी हेज्याकून फुडें बरो कार्यक्रम घडोवन हाडून हे राम अयोध्ये सीते मंदिराचो उदो जावचो। हे आमचे राम सीता देवस्थान आनी आमी सगळे कमिटी मेंबर तशेंच आमचे मेंबर हे सगळे हांगा जमले तितके उबे आसा तितके आमचो 21वा वर्धापन दिन आनी हे सोशल डिस्टन्साक आनी कोविडाक लागून आमी मातशे पावया थोडे पत्ते सगळे आमी सॅनिटायझर प्लस मास्क बीन सगळे दवरलेले आसा आनी जेवणाक सुद्दां आमी विथ लायन सोडटले सोशल डिस्टन्सींग करून सारके पत्ते पाळटले सगळे आनी ही आमची कमिटी सगळी बरें काम करता।